अजित आरोलकर, मायकल लोबो आणि हेर आमदारां बरोबर मुख्यमंत्र्याची बसका जाली। सगळ्यांक विश्वासान घेवन टॅक्सीचो इशू सोडयतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें। टॅक्सी ह्या विशयाचेर म्हाका अजित आशिल्लो किंवा मायकल आशिल्लो आनी बाकीचे सगळे म्हाका मेळपाक गेले। लोकांनी कन्फ्युजन करून घेवचें न्ही। जे एग्रिगेटरा खातीर काडलेली गायडलायन हांगा खंयसून ओला उबर हो खंयसून हांगासर येना। ओके, आमकां सिस्टम सगळी जर जाग्यार उडोवपाक जाय, सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच आमी हो विशय जो आहा पळय सोडयतले। हांव परतूय सांगता, सगळे स्टेक होल्डर इन्क्लुडींग टॅक्सीवाले आसतले, हॉटेलवाले आसतले, ह्या सगळ्यांक आनी आमचे आमदार आसतले, हांकां विश्वासान घेवन ओला उबर कशीच येना हें सामकें विश्वासान सामकें थंड तकलेन धरचें सगळ्यांक। मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या आश्वासनाचेर आमदार उलयले। टॅक्सीकार भावांचे की ओला उबर येता म्हणून तो एक भंय आसलो, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर क्लियरली सांगला ओला उबर आनी भायले एग्रिगेटर कोणूच येना, फक्त एक सिस्टमान येवपाक जाय, इक्वल रेट्स जावपाक जाय। ते इक्वल रेट्स घेवपाक आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची एंटायर मिटींग घेतलेली रिगार्डींग टॅक्सी इशू। सो आतां ते सगळे इक्वल रेट्स करपाक म्हटल्यार ते सुद्दां सगळे टॅक्सीकार भावांक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हणजे तेंच्या स्टँडांचेर ते कितले रेट चार्ज करतात तेंकां ते रेट्स तेंचे घेवन हांगासर आमी टुरिजम डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ते इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करता। सो ओवरऑल डिस्कशनाक इतलेंच की सगळे टॅक्सीकार भाव आमचे आख्या गोंयचे आहात तांकां विश्वासान घेवन कितें ते फुडलो स्टेप घेतले। गाडयेन बसलो कस्टमर वाणपण करता तशें जावंक जायना। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल आवर लोकल्स एंड द टूरिज्म ऑफ द स्टेट। वो रेट बहुत आगे ऊपर गया और बहुत नीचे आया अशें जावंक जायना। सो त्या खातीर म्हाका दिसता सीएम आमचे कडेन मिटींग घेतलो सगळ्या आमदारां कडेन, कोस्टल बेल्टाच्या आमदारां कडेन आनी स्टेक होल्डरां कडेन मिटींग घेतलो आनी हो शिकाव करतलो इशू। हे ओपन केले जो तर इफ यू ओपन युअर मोबायल कलंगूट टू मांद्रे वॉट इज द रेट, एप्रॉक्सिमेट रेट येवपाक जाय। सो कस्टमर ऑल्सो शूड नो दॅट दीस इज द रेट। सी तांकां जाय तसो सिस्टम घालया, तोंडान रेट येता पळय तो सिस्टम बंद जावपाक जाय। हे हांव एज अ कोस्टल बेल्ट एमएलए सांगता। टॅक्सीवाल्यांनी लेगीत मुख्यमंत्र्याच्या सांगण्याक तेंको दिलो। आमी आमच्या एमएलए कडेन जीत भाई कडेन आमी अपॉयंटमेंट घेतलेली, आमी सीएमाची अपॉयंटमेंट जीत भाईन आमकां अपॉयंटमेंट घेवन दिली आनी आतां आमचे सीएमा कडेन डिस्कशन जालां। सो डिस्कशन इतलेंच जालां की जो आमचे कॅब एग्रिगेटर तो आमी स्क्रॅप करपाचो मागला आनी सीएमान ऑलरेडी सांगलां तुमकां जाय तशें जातलें। एक कॅब एग्रिगेटर आमी कशेंच हाडचें ना म्हणून सांगलें आतां। सेकंड सांगलें आनी आमी रेटीचे रेट तुमकां जाय तशी रेट जातली म्हणून तुमच्या वांगडा बसून आमी ती रेट थारायतले म्हणून रेट इक्वल जातली म्हणून। प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर।